कड्डणाचे चोरये उपरांत नागरी पुरवण खाते स्कॅनरा खाला. नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो अटकपूर्व जामिनीक अर्ज, पूण मुख्यमंत्र्याची खात्याक क्लीन चीट. ताचो आरोप रेशन दुकानकारांचेर. गोवा 365 कडेन उलयले दुकानदार. अख्तर रजाच्या खुनाच्या आरोपा खाला संदीप गुप्ताक अटक. पैशांक लागून इश्टान घेतलो इश्टाचो जीव. मडगांव पुलिसांनी सोडयले खुनाचे कुवाडे. रेस कार इव्हेंटाक फार्मागुडेच्या लोकांचो विरोध. 27 तारखेक जीईसी मैदानाचेर जावपा आशिल्लो इव्हेंट. रेस ट्रॅकार माती उडयल्यार खेळामळांचें जातलें नुकसाण. थळाव्यांनी उक्तायला भंय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सांज उदेदी आर्येलांतल्या शेतांत एका मनशाची कूड काल कुशिल्ले अवस्थेंत सांपडिल्ली. ह्या मनशाचो खून जाला असो दुबाव आशिल्लो. खून जाल्लो अख्तर रजाच्या खुनाचो आरोपी म्हणून 22 वर्सां पिरायेच्या संदीप गुप्ताक मडगांव पुलिसांनी अटक केला. फुडले चवकशेंत आरोपीन ताचे तकलेचेर घाव घालून ताचे कडल्यान रोख रक्कम लुटल्या. उपरांत ताचे तकलेर फातर घालून ताका जिवेशी मारलो. अख्तर रजा आनी संदीप गुप्ता दोगूय इश्ट आशिल्ले. गुप्ताक पयशांची सामकी गरज आशिल्ली, जाका लागून ताणें हो खून केला हें स्पश्ट जालां. पळयात. जो अख्तर रजा ह्या भुरग्याची हो जो 22 वर्साचो भुरग्याची जी मर्डर जाल्ली, ही मर्डर एक चॅलेंज आसली मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशनाच्या ज्युडिशियनाक. ह्या मायना कुर्तोरी पुलिसांनी विदीन 24 आवर्सां भितर जो अख्तर रजाचो जो मर्डर केल्लो एक्यूज आसा, जो संदीप गुप्ता म्हण ताका 24 वरां भितर धरलो आनी आज ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करून 3 दिसांचो रिमांड घेतले कडेन आसा. हो ही जी मर्डर आसा ही कोल्ड ब्लायंडेड मर्डर म्हणून एका नांव दिले कडेन आसा. आनीक हो जो संदीप आसा हो आनीक अब्दुल रजा जो आसा अख्तर रजा, हे दोगांय फ्रेंड आसले आनी हे दोगांय दवरले हांगा हे काम करताले. एकटो जो आसा हो शॉप चलयतालो भायकेलो आनीक दुसरो जो आसा जो डिकेस मेलतो तो नुस्तें विकपाचो धंदो करतालो. ह्या चेडे ह्या अख्तर राजा जो आसा हेचे कडेन पयशे आसले आनी ह्या पयशां खातीर तिची मर्डर केली. तो मायना कुर्तोरी पुलीस PI जो आसा हो त्या स्पॉटार आसलो आनी तो पंचनाम करतालो. हेका खंय तरी एक CCTVचे क्ल्यू मेळ्ळे आनी ह्या क्ल्यूवाचेर ह्या एक्युजाक धरलो. त्याच बरोबर थंयचे जे लोक आसात, थंय दवरलेचे जे सरपंच आसात, हे सांगतात की तांची सायडीच्यान जाय तिशे बारीक कॅसिनो चालू आसात. हे कॅसिनो बंद जावचे आनी ह्या कॅसिनो खातीर ह्यो मर्डर जातात अशें तांणी सांगले कडेन आसा. खंय तरी हेजेर बारीक नजर घालून पुलिसेन एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. हे कॅसिनो ह्या लोकांक नाका. पैसा कौन सा पैसा था उसके पास इसको मारने के लिए बोला? उसके he was possessing his own cash and which he was supposed to distribute to certain people. This accused and deceased, they were close friends. So he knew that he was in possession of cash and accused was also in need of money, and that is why he took this highly deplorable step. So far the investigation reveals that he is the one who has committed all the crime. In any case, we are trying to identify if we had any more suspects, but if there are any developments, we'll let you know. The deceased was in possession of a bike, and it appears that the deceased went to that place of the incident on his own bike. Later, the accused, in an effort to destroy all the evidences, he parked his bike at a place around 2 to 2.5 kilometers from that place and left it unattended and disappeared. रामनगरी. काल आम्ही जायते स्पॉटार इन्व्हेस्टिगेशन केले. आमचे जायते फॉरेन्सिक लॅब्स आणि पुलीस बाब सगळे पुलीस स्टेशन शेजारची कोलवा पुलीस स्टेशन PI जाऊन मारगांव जाऊन आमच्या मायना करतो सगळे PI येऊन इन्व्हेस्टिगेशन केले आणि ते काल मर्डर केले तर सांपडले. ताका लागून काल जाणता देव बरें करून म्हणटा आमचे गोवा पुलीस आम्ही ते आमची ते मर्डर जाल्ली तेंका करून दिल्या. ते मर्डर करपाक पयशांक लागून मर्डर म्हणटा. आनी कसिनो द रॉलेट कसिनो, बिकॉज ऑफ दॅट कसिनो आमचे हितून भरपूर त्रास करता आनी गांवांत कसिनो नाका इम्पॉर्टंट. आमचो एक इश्यू IGPक जावं गोवा पुलीस मायना चौपाचो PI तांकां आमकां एक शिटकावणी ही कसिनोचे पयशांक लागून प्रॉब्लेम जाला. आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता, तांकांय ते कळटले रिपोर्ट
कितें तें आनी आमचो एक डिमांड आहा आनी लोकांचो बी डिमांड आहा असले कसिनो वाड्यांनी गांवांनी कोताक येयना ते बंद करचे म्हूण. ही बंद करची. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. राज्यातल्या गुदावांतल्यान कड्डणाची चोरी जाल्ल्यान नागरी पुरवण खातें दुबावा खाला आयलां. गुन्यांव फाट्यांच्या स्कॅनरा खाला येतकच नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दिला. मुख्यमंत्र्यान मात खात्याक क्लीन चीट दिल्या. ताणें रेशन दुकानदाराचेर आरोप घाला. गोवा 365 ह्या प्रकरणाचेर चड उजवाड घालपाच्या हेतान फोंडेच्या फेर प्रायस दुकानाक भेट दिली. पळयात. आमी दर म्हयन्याक रेशनाचो हिशोब दवरतात. POS मशिनाचेर लोकांचे फिंगरप्रिंट्स घेतले बगर कोणाकच रेशन दिवंक ना अशें फोंडा कंज्युमर सोसायटीचे कर्मचारी सांगतात. उपरांत दर म्हयन्याचे 22 तारखेक खातें हो अहवाल नागरी पुरवण खात्याक दितात आनी उपरांत खातें तांकां धान्याचो ताजो सांठो दिता. रेशन दिवपाक आमी स्वता आमचे फिंगरप्रिंट्स लावपाक शकनात अशें कर्मचाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. पळयात. तसो म्हणजे तो आमी लास्ट मंथ जो कितें उरता न्ही स्टॉक ताजेर म्हणजे कितलो खपलो त्या प्रमाणे मागीर वयर जाय तितलो धाडटात. थोडे वरांना पयलीं तो तुमी कमी म्हणून हें हय करता. हय हय म्हणजे जो कितें स्टॉक उरता म्हणजे दाखयता हांव म्हाका हेजोच सांग तूं सप्टेंबर ऑक्टोबर मशीन घालन जाल्यार तुमकां बॉटलान दिवपाक मेळटा. तें सुद्दां आशिल्लें तें हांवें कॅन्सल केलें. ऑलरेडी नोटीस लायल्या सप्टेंबर ऑक्टोबर कितलो तो म्हणजे 2678 पयलींचो बॅलन्स उरलेलो म्हणजे ऑगस्टान तर आमी हाडलो कितलो 4000. मागीर 4000 सप्टेंबर हय आनी ऑक्टोबर ऑक्टोबरान म्हणजे क्वॉन्टिटी वाडली न्ही म्हणटकीर 8 म्हणल्यार ते हेजो म्हणजे APLाचो APL हय क्वॉन्टिटी म्हणल्यार ते हेजे म्हणजे 9 किलो आसता केन्ना 12 किलो जाता केन्ना 8 किलो आसता 7 किलो आसता त्या प्रमाणे आमकां तसो पळोवन हाडचो पडटा. उरलेलो पयलींचो बॅलन्स पळोवन आतां गेल्ल्या फावटी आमचो हो इतलो गेलो 66678 असो गेलो त्या प्रमाणे आतां फुडल्या एका सपोज आतां उरलो इतलो बॅलन्स 1413 तर ताजेर आतां आमकां गेलो त्या प्रमाणे जर 8 किलो जावं 9 किलो आसा त्या प्रमाणे आमी त्या मनशाचे हे प्रमाणे पळोवन हाडटात. आतां सद्याक तरी APLाची म्हाका आसा 2000 वयर आसा आणि ती एक 650 PHS कार्डां म्हणजे BPL कार्ड आणि AY जी आसा अंत्योदय अन्न योजना ती 27 कार्डां आसा. सो ही आतां सद्या हा ती रेगुलर वयता भितर हय हय रेगुलर वता. आनी जो एक्सेस तांदूळ तुमचे कडेन उरता तो तुमी मागीर तांकां डिपार्टमेंटाक कळयता की तुमचो हय उरला. एवरी मंथ आमचो 21 जो आमचो लास्ट विक्रीचो डेट जालो काय ना मागीर 22 तारखेक जो आमी रिपोर्ट करता ताजेर जो क्लोजिंग स्टॉक दाखयतात न्ही तोच मागीर आमी ताका हें पळोवन फुडलो जो स्टॉक आमी आसा तो हाडटात. ओपनिंग स्टॉक येता. हय 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 खंयचे म्हयने सारके एक्झॅक्ट खंयचे तारखे धाडटा हो हिशोब. हिशोब आमचो 21 तारीख जे विक्रीचे हें जालें अप टू 21 जालें 22 आमी रिपोर्ट करपाक मामलेदारान वतात सिवील सप्लाय आमच्या डिपार्टमेंटाक थंय वचून आमी तो रिपोर्ट दितात. ताज्या उपरांत आमकां कितलो जाय तो कोटा एलोकेशन ते आमी सगळे बुकांचेर मेंटेन करून तांकां दितात म्हणजे गंव जावं तांदूळ सगळें आनी ताज्या उपरांत जे चलन बी ते सगळें आमगेलो ऑफिसांतलो एक मेंबर आहा तो सगळो पळयता आनी पयशे भरून मागीर आमी परमिटा जाली काय मागीर वचून कोटा हाडटा. सो हांगसरल्यान तांदूळ खंय तो म्हणटा भायर खंय ना, तशें कोणाकूच दिवपाक वचपाची मेळना कित्याक विदावट पंचिंग काय आमी तांदूळ भायर दिना. आनी प्रत्येक आणि आमच्या कडेन तसो रेकॉर्डूय आसता कित्याक डे वायज आमी स्टेटमेंट जावं बिलां कितें आसा तें काडटात. इवन स्टेटमेंट आमच्या कडेन अशें सुद्दां आमी डेली काडटात. रेकॉर्डाक सगळें उरता डे वायज डेट वायज स्टेटमेंट सगळो आमचो आमच्या ऑफिसांत वता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 27 तारखेक GEC मैदानाचेर जावपा आशिल्ल्या रेस कार इव्हेंटाक फार्मागुडेच्या लोकांनी विरोध केला. रेस ट्रॅक तयार करपा खातीर थंय कितलेशे टन माती उडयल्यार जमनीचे व्हड लुकसाण जातलें. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. कॉलेजींतले विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरीक ह्या मैदानाचो सेगीतपणान वापर करतात. पळयात. GEC ग्राउंडाचो विद्यार्थी आनी जाणटे लोक व्हडा प्रमाणात वापर करतात. थळाव्या लोकांच्या शिष्टमंडळान बिरेस्तारा महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली आनी ही रेसिंग सर्त रद्द करपाची विनवणी केली. तांणी बरीच जतनाय घेवन सांबाळिल्लो हो ग्राउंड रेस ट्रॅक तयार करपाक माती उडयल्यार नश्ट जातलो असो आरोप ते करतात. आयकात. गेली कितलीशीं वर्सां आमी पळयता की ह्या वाठाराचे जे लोक आसात किंवा जे भुरगे आसात ते हांगासर येवन खेळटात करतात आनी
हो परिसर सगळो सांबाळून दवरतात. एक्चुअली हांगासर इलिगल अश्यो एक्टिविटीज खूब जाता, पूण आमच्या सारकेले हांगचे लोकल लोक येवन हांगासर जे कितें बाटल्यो उडयल्ले आसता, कितें फुटलेले कितें उडयल्लें आसता तें काडून निवळ करून आमकां एक आमी खेळपाक हांगासर एक मैदान तयार करतात. आनी आमी अशें आयकलां की येता ते 27 तारखेक हांगासर एक कार रेस जावपाची आसा. सो तेका विरोध करपाक आमी हांगासर उबे आसात. आमकां कसली बरी एक्टिविटी हांगा केली म्हणून आमकां कांय हरकत ना, आमी बऱ्या एक्टिविटी केन्नाच हांगासर विरोध केल्लो ना. पूण जेन्ना ही कार रेस जातली तेन्ना हांगासर एक थंय ते हाडून कितें तरी कसली तरी माती घालतले, कितें तरी थंय ग्रावंडाचो जो जातलो म्हणजे बरें आमी हांगासर पिचीस केल्यात, बरें ग्रास काडून हांगासर बरें आउटफिल्ड आसा तें सगळें खंय तरी पाड पडटलें. आनी फुडाराक हें आमकां परत सगळें क्लीन करता म्हटल्यार आनी एक 2 वर्सां वतली, तें परत सगळें जाग्यार पडटा म्हटल्यार खूब टायम वता, कारण जी माती घातलेली आसता ती काडप तशी शक्य जायना रोखडें. तशेंच हांगासर आमचे गांवचे जे जाणटे जे लोक आसात ते सांजच्या टायमार हांगासर वॉकिंगाक येतात, कितें आसता. पूण मागीर ते एकदां तो ट्रॅक केल्लो असलो काय मागीर हांगचे खंयचे शेजारचे भुरगे येतात आनी हांगासर परत तेजेर स्टंट करतात. तो सगळो धुल्ल जाता आनी त्या जाणट्यांक कोणी कितें हांगासर जे बऱ्या कामाक येता तांकां ताचो खूब त्रास जाता. सो आमचो एक सरकारा कडेन किंवा GEC कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी असल्या कामाक तेंच्यांनी तांकां परमिशन दिवचें न्ही. इतलेंच आयज हांव हांगासर सांगपाक सोदतां. हो आमचो GEC ग्रावंड जावन आसा आनी पळयत जाल्यार आज तुमी जर हांगासर पळयत जाल्यार ग्रावंड एकदम निवळ करून दवरलेलो आसा. हो ग्रावंड सगळो आमी आमच्या स्वताच्या खर्चान म्हणजे आमकां हांगासर बऱ्या भशेन खेळपाक आनी एक बऱ्या एटमॉस्फियरान सगळ्या लोकांक आमच्या वावुरपाक मेळचें त्या नदरेंतल्यान आमी हो ग्रावंड आमच्या स्वताच्या खर्चान सगळो निवळ केल्लो आसा. तशेंच आमी थंय क्रिकेट खेळपाक पिचीसूय केल्ली आसा. आनी जर ही गजाल म्हणजे जी 27 तारखेक एक ती कार रेसींग जे जावपाची आसा ती जर जाली जाल्यार आमचो जो हो ग्रावंड आसा तो खंय ना जाल्यार खंय एक नश्ट जावपाची शक्यता आसा आनी ती डेफिनेटली जातली बीन. ताका लागून आज आमी हांगासर येयल्यात ते कार रेसीचो विरोध करपाक आनी आमी प्रिंसिपलाक आतां लेटरूय दितले की तेंच्यांनी ती कार रेस जी आसा ती हांगा कदापी जावपाक दिवची न्ही. कारण जर ती हांगासर जाली जाल्यार ते फक्त एक दिसाचो तेजो परिणाम न उरता, तो फुडें सुद्दां खुबसो हें करतलो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. महत्वाकांक्षी पालिका बाजाराच्या बांदकामा खातीर PMCन मार्केट शेडींतल्या विक्रेत्यांचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया बेगीन जातली. पालिका मंडळाचे बसके उपरांत नगराध्यक्ष रितेश नायकान मिडियाक सांगलें. फोंडा पालिका मंडळान पोरणी मार्केट शेड उडोवन महत्वाकांक्षी पालिका बाजार प्रकल्प उबो करपाचो निर्णय घेतिल्लो. पालिका बाजाराच्या बांदकामाचो मार्ग मेकळो करपाक पोरणे मार्केट शेडीत वेवसाय करपी विक्रेत्याक वेगळेच दुसरे कडेन व्हरपाचो वा तांचें पुनर्वसन करपाचो निर्णय घेतलो. नगराध्यक्ष रितेश नायकान पालिका मंडळाचे बसके उपरांत मिडियाक सांगलें. मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा आमचो नवो मार्केट येता तो बेगीच्या बेगीन कंप्लीट करपा खातीर ते आमी सगळे सपोर्ट दितले आनी ते रिहॅबिलिट करपाक जे मार्केट बांदतले तांकां सगळ्या शॉपवाल्याक रिहॅबिलिट करपाक आमी आतांच्यानूच सगळे रेडी सुरू केलां काम आनी ते आनी स्पीड अप करपाक ते आमी डिसिजन घेतला की तांकां रिहॅबिलिट करतले आनी त्या भायर आमी इमिजिएटली मागीर आतां म्हाका दिसता आमी पेडीएन काल अप्रुवल दिलो आमचो प्लॅनाचो न्यू मार्केटाचो आनी दितकीच आतां तो म्हाका दिसता एक 10 दिसांनी इस्टिमेट रेडी जातलो. इस्टिमेट रेडी जातकीर आमी टेंडरा वतले. सो प्रोसेस फास्ट जातलो म्हणून आमी आतां रिहॅबिलिटेशन करपाक इमिजिएटली आतां पावस आसल्यार आमकां करपाक मेळनासलें. सो आमी तो लिस्ट रेडी केला जे रिहॅबिलिट करपाक तांकां आमी वळवणी करून तांकां आमी रिहॅबिलिट करपाक एक वेरी. इंदिरा मार्केटांतली थकीत घरपट्टी वेवसायीक कर तशेंच दुकान धनिया कडल्यान येवपा आशिल्ली 1 कोटी रुपयांची वसुली करपाचें थारायलें. नायट सॉयल टँकर, वॉटर टँकर, हॉर्स वॅनीचेर निर्णय घेतलो. बायोडायवर्सिटी कमिटीची स्थापनाय केली. असेसमेंट करपाक आयला DMA आमकां लेटर आयलें रिगार्डींग असेसमेंट एंड इम्पोजिशन ऑफ हावस टॅक्स ऑन इलिगल स्ट्रक्चर्स जी आसा ती आमकां 6 फेब्रुवारी 2018 जी तेच्या पयलीं जी हावस जी इलिगल हावस आसा तेंची असेसमेंट करून तांकां हावस टॅक्स लावचो असो आमकां एक सर्क्युलर आयला. तेजेर आमी एक डिसिजन घेतलें. तशेंच आमी दुसरें डिसिजन घेतलें की आमी नायट सॉयल टँकर, वॉटर टँकर आनी टाटा व्हेकल्स ही वेगळी व्हेकल्स आमकां जाय. नायट सॉयल टँकर खूब इम्पॉर्टंट आसा. हे सगळे वॉटर टँकर जाय आनी व्हेकल्स जे कचऱ्या खातीर हेच्या खातीर आमी 14 फायनान्स ऑर एनी 15 फायनान्स नाजाल्यार स्वच्छ भारत फंड हे खंयच्या फंडांतल्यान आमी ते प्रिपेर करपाक आमी रेजोल्युशन घेतलें. तशेंच हॉर्सवॅन जी आमची सामकी परिस्थितीची हॉर्सवॅन मोडपाक पावला ती नवी हॉर्सवॅन घेवपाक
आम्ही आज अप्रुव्हल दिले आणि आम्ही आता ती इमिजिएटली पेमेंट करून त्या महाराष्ट्रीयन प्रिपेअर करतात. तसेच जी ओल्ड व्हेकल आसा 8 व्हेकल्स जी आमची इन्क्लुडींग मारुती झेन मागीर थोडे ट्रक्स आसात हे सगळे आमी व्हेकल्स आमी कंडेम करतले. कंडेमिनेशनाक आमी घातला आणि ते आमी आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या पुतळ्या कडल्या PMC गार्डनात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधीचोय पुतळो उबारतले, नगराध्यक्षान सांगले. युगा नायक गोवा यानी की बाबासाहेबाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर, भारतरत्न यांचो एक आमी पुतळो खंय घालपाचो मोठा सिटी. सो आमी त्या डिसिजन घेतला की बाबासाहेब आंबेडकर तशेंच महात्मा गांधीजी दोनांचे एक हांगा लाल बहादूर शास्त्रीचो गार्डनान जो पुतळो आसा थंयच तेंचो आमी उबो करचो अशें आमी डिसिजन घेतलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फक्त राष्ट्रीय पांवड्यार न्हय तर गोंयांतूय बायलां आड जावपी अत्याचार गुन्यांवाचो मुखेल घटक जावन आसा. बायलांक आत्मसंरक्षण आनी बळगे दिवपाच्या हेतान म्हापशेच्या सारस्वत महाविद्यालयान विद्यार्थ्यां खातीर 4 दिसांचें आत्मरक्षण प्रशिक्षण शिबीर घडोवन हाडलें. पळयात. 5, 6, 7, 10. Don't take this hand empty over here. Understand? Empty means there should be something. It's not empty over here. You keep this over here. Bam and. This is a very important committee, and every year we are organizing one self-defense programs for girl students. So this year also we have organized, and this was conducted in 4 sessions on 15th, 16th, 17th and 18th, that is today of November. And we have 4 streams: arts, science, commerce and vocational. So girls from all the 4 streams have attended, and we have had these eminent personalities, resource persons, Sir Vincent, Sir Dattaram and Sir Prasad to impart these skills to our students. आयज आमी हांगासर सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग दिली आनी आम सगळे मॅनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड ऑल द टिचर्स तांकां वेरी थँक्सफूल की आमकां चान्स दिले. सो अशें प्रत्येक स्कुलान जर तर चान्स दिलो जाल्यार भुरग्यांचे मायंड डेवलप जातले, प्लस फिजिकली डेवलप जातले आनी तेंची जे मेंटली जे थिंकींग आसा ते वेगळे चेंज जावन ते प्रत्येकाक कसो रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कसो चेंज करपाक जाय मेंटेलिटी, आनी आपण लायफान कितें फुडें बरो भशेन घडटलो आनी आपले लायफ फुडें कसो बरे भशेन चलयतलो आनी दुसऱ्याक रिस्पेक्टफूल लायफ सपोर्ट करून ताका हेल्प कसो करतलो हे मायंडान प्रत्येकांचे येतले आनी ऑटोमॅटिकली रिलेशन हे वेगळे उरतले. सो सेल्फ डिफेन्स आजकाल खूब इम्पॉर्टंट आसा की जायत्यो गोश्टी वायट घडटा, पण ताका जर आयज ताका सेल्फ डिफेन्साच्या माध्यमातून जर ताका जर तेंको मेळत जाल्यार प्रत्येकाक जर कॉन्फिडन्स मेळटलो आनी ते कॉन्फिडन्सान भुरगीं ऑटोमॅटिकली आपले लायफ कशें सेफ करपाक जाय आनी कशें फुडें व्हरपाक जाय सेफली आनी बाकीच्यांकूय कशें हेल्प करपाक जाय हे मेसेज लोकांक पावतलो. सो बाकीच्या इस्कॉलांनी आतां ह्या इस्कॉलान सरस्वत विद्यालयान ट्राय केला तशें बाकीच्या इस्कॉलान जर ट्राय करीत जाल्यार आनीक चेंजीस मेळटले आनी बाकीच्या भुरग्यांक जे फाटीं आसा ते फुडें येवनूच आपले लायफ डिफेन्स करूंक शकता. सो ते खातीर हांव ह्या सरस्वत विद्यालयाच्या मॅनेजमेंटाक, टिचर्सींक आनी फूल तेंचे टिचरींक हांव वेरी थँक्सफूल म्हणटा आमकां हांगा चान्स दिल्या. आमी लास्ट 5-6 वर्सां हांगासर ट्रेनींग दितले आहा. भुरग्यांचो रिस्पॉन्सूय बरो येता हांगासर. भुरगीं जी आमी शिकयता ती इंट्रस्ट दिवन घेता. सो टिचरूय आमकां मातशें बरें सपोर्ट करता हांगासर. सो सांगपाचें म्हणल्यार जे आमी सद्या पळयता न्यूजाचेर रेप केसीस जावं आनी कितें कितें जर चलता पळय ते तितून भुरग्यांक जी कितें जाता तितकें शिकलेले बरे भुरगे. सो जी कितें गर्ल्सान इवन बॉयजान सुद्दां सेल्फ डिफेन्स घेवपूच जाय. सेल्फ डिफेन्स घेवन तेजेर जो शिकता आमी तो यूजूय तेजो बऱ्या पद्दतीनूच जावपा जाय. नाजाल्यार इन केसीस थोडे आहा ते शिकता अशें की शिकता आनी मागीर तेजो रफ यूजूय जाता. तो रफ यूज जावपाक जायना. सो आहा ते डिसिप्लीन वायज आसपाक जाय. सो इवन जेन्ना आमी शिकयता हांगासर बॉयजांक जावं गर्ल्सांक सो तेंचो रिस्पॉन्स बरो आसता. सो एटलिस्ट फ्युचरान तांकां म्हणजे खंयचोय एटॅक जर येयलो जाल्यार ते डिफेन्स करूंक शकता. बिरेस्तारा रातचे उणें तापमान 20 डिग्रीच्या सकयल म्हणजे 19.6 डिग्री जाले. ह्या सिजनांतले सगळ्यांत उणें तापमान. थंड हवामानाक लागून फुडले कांय दीस शिंयाळें वातावरण अणभवपाक मेळटलें.
शेनवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुके पडून हवामान थंड उरतलें. फांतोडेर प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. उपरांत दनपरां वत पडून तापमान 30 डिग्री जातलें. थंड वारोय गळटलो. दिसभर मळब नितळ उरतलें. सांजवेळा तापमान परत 20 डिग्री जातलें. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. 22 तारखे मेरेन हवामान सुकें. शेनवारा कांय वाठारांनी दव. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.